तर मग बाबा भयणीनो, दोन तरेची मनशां आमी पळयता शुभ वर्तमानान. एकटो तो फारिजियो, सायमन फारिजियो, अहंकारान आपलेपणान भरलेलो. तो स्वता आपूण ताचे भाशेन दुसरें कोण ना ताका दिसतालें. देवाक देखून तो कितें करचें तें सांगतालो. जेजूक तो सांगता, ती कोण ती तुका खबर आसली जाल्यार तूं तिका तुजे लागीं जवळ घेवचो नासलो. पातकीन ती एक सामाजीक वस्तरी. थोडे म्हणटा ते जायत कडेन मारी मॅगदलेन हो एक सामान्य वस्तरी, पातकीन खरी. तिका देव जिवीत अनुभवूंक जाय आसलें, बरेंपण अनुभवूंक जाय आसलें. कित्याक आमकां सगळ्यांक देवाच्या इमाजीन रचल्यान आनी बावतिजमान आमकां पवित्र आत्मा दिला, जाच्या घोटायेन आमी देवा भाशेन जावंक शकता. सो हे गूण ते फारिजेवान जेजूक आमंत्रण दिलें, कित्याक ताका खबर आसली तो फामाद गुरू. आनी सो ताका आपल्या घरा हाडटा तांच्या फॅमिलीक मेळोंक आनी दाखोवंक लोकांक की आपूण ते गुरूक आपल्या घरा येयलो आनी तांकां एंटरटेन केलें. बगर ती वस्तरी आमी सामाजीक मनशां, आमकां कोणाक तरी कोणाची जावंक जाय, दुसऱ्यांनी आमचो मोग केलो जाय, आमची आपुरबाय केल्ली जाय, आमचो सन्मान केल्लो जाय. सो हे तिका मेळ्ळें जेजू कडून. जेजून तिका तिचें परिवर्तन केलें आनी देखून तिका इतली ती उपकारान भरलोली. आनी कॉस्टली तेल तें सेंट, म्हारग तेल, तें घेवन जेजूक अभिशेक करता. तुजे पांय दुखांनी धुता आनी तो तेल लायता. तो ते फारिजेवाक सांगता, ही वस्तरी तिका देवाचो मोग मेळ्ळा, तिका भोगसण मेळ्ळा आनी ती देवा मोगाची आनी दुसऱ्या मोगाची. पूण तुका देवाची गरज ना, मनशाची गरज ना. तें जावन आसा एक पातक, सेल्फिशनस.